देवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचो सोमी खंयच्या दिसा येतलो ते तुमी नकलोत, देखून जागृत रावात. हे मात मनान दवरात. कोणूय गोरकार रातीच्या खंयच्याय पारार चोर येतलो म्हूण जाणा आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडूंक आनी नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनी विस्वाशी आनी शाण्या चाकरांक आपल्या घराब्याचेर अधिकार दिता. असलो चाकोर कोण जायत? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता, तोय ताका मेलोत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर अधिकार दितलो. पूण बास्कोल चाकोर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक कालाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारून आनी बेबदे बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावून आसलेल्या दिसा आनी तो नकलो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका कडक शिक्षा दितलो आनी ताची गोत दोंग्या सारकी जायशी करतलो. थंय सगळी रुदोन करून आनी दांत कल्लावन आसतली. देवाचें उतर हें.